Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Aradhan Jesu. Aradhan Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मगाशी बाबूनो आज तुम्ही बघेवन जुवान पाऊल दुसऱ्याच्या पवित्र थळाक आयल्यात प्रत्येक जावन हो एक वरसो वेळ आमी जेजू संगी करसूंक आयच्या दिसाचो महत्व समजून आमी सक्रामेंता मुखार येवंक प्रत्येक जावन कृपा मागया. सांत गास्पर देल बोफेलो 1786 जल्मलो 1837 मरण पावलो. भोव पवित्र रक्ताच्या मिशनरी मेळाचो घडणार्थ ताची जिणी दुबळ्यांक सुवार्थ प्रगट करूंक ताणें करसिल्ली. ताच्या जिविताच्या सदनाचो गुट जावन आसलो येवकरिस्त आनी जेजूच्या पवित्र रक्ताचे भक्तीपण. ताच्या शिकवणेन तो म्हणटा येवकरिस्त आमकां बळवंत करता सक्तीन भरता. सांत थॉमसाच्या उतरांनी तो विवरसून सांगता येवकरिस्त सैतानाक पाडाव केल्ल्या क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो उगडास जाल्ल्यान आमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवतना तो फळाफळ घेता. हो संस्कार आमकां सर ताळण्यांतावन राखता आनी सुटका दिता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गान जेसू. Ergan Jesu. होगलाब जेसू. Hoglab Jesu. आनी तो आपणाच्या मागण्यांत तो अशें मागता हे म्हज्या जेजू येवक्रिस्तांत उंड्यान तुजें कालतेपण हांव चिंतना तुजो मोग म्हाका समजता आनी देवाचो कितलो अपरिमीत मोग तो म्हाका स्पश्ट जाता. देखून मगाच्या भाव भयणो आज आमी ह्या थळार आसा. आमी हांगासर हे भक्तीपण आदारता आसतना एक मागणें जावन आमी देवाक अर्गां दिवन फाटी वेचे न्ही. येवक्रिस्त मुखांतर सोम्याचो मोग आनी बापाचो मोग जर आमच्या काळजांत आमी कंसयता जाल्यार ह्या सक्रामेंताची विशेष कृपा आमचे थंय वाळून येता. देखून उरिल्लो वेळ आमी देवाचो खरो मोग देवान आमचे खातीर केल्लो सॅक्रिफीस आनी आज जेजू ह्या सक्रामेंतांत कित्याक तो आसा कितलो म्हजो मोग करता म्हूण जर आमच्या काळजांत आमी कंसयले जाल्यार आमी आमच्या काळजांत जेजूक व्हरून येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गान जेजू दिमी घालया. हर एक घडी सेकोंड ह्या आराधनांत आमी जेजूक सोडून रावनाय. हर एक घडी आमी तसो मोग नियाळ करून मोग काळजांत वाळोवंक सोडी जाय. तें खरें आराधन जावन आसा. Jesu naman tuka dulog Jesu vandan tuka undya rupal liponasay sakramentan rakonasay swadik Jesu naman tuka dulog Jesu vandan tuka undya rupal liporaulay sakramentan meakonasay. उंड्या रुपार
तूं लिपोवन आसाय. हे म्हज्या मोगाळा सोम्या, तुजें मनशापण आनी देवपण, तुजी दैवीक सत्यो, पुनर्जिवंतपणाची महिमा, बापाची महिमा, सर्गींची महिमा हे ल्हानशा कल्ट्या वंडयेचेर लिपोवन आसा सोम्या. देखून तुजें भोव व्हडटें कल्टेपण ह्या सक्रामेंतांत हांव नियाळ करता सोम्या. म्हज्या पातकांच्या परीकपणा पासून, म्हज्या मोगा पासून तूं कितलो खालतो जालोय. मनशापण तुवें घेतलें, आमचे बरी जियेलोय, आमचे खातीर कश्ट वळवळे मरण सोंसलें. आज तूं महिमेवंत सोम्या, तुका उंच उबारला, पदवे सत्य तुज्या हातांत आसा. जाल्यार सोम्या एक ल्हानशा वंडयेच्या रुपार म्हजे खातीर, मनशेकुळा खातीर, संवसाराच्या अखेर म्हणसर तूं ह्या वंड्यांत वस्ती करताय. म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या, म्हज्या सडवंडरा सरपडता तुजे मुखार. नियाळ तुजें कळटेपण सरपडता तुजे मुखार. नियाळ तुजें वर्त श्रेश्ठ दैवीक मोग, नियाळ तुजें खरें देवपण. जेजू, स्वादीक जेजू, मोगाळ जेजू, म्हज्या बऱ्या इश्टा आराधन नमस्कार आनी होगलाप तुका. जिन्ये पयणा सांगा दिताय, कश्टान वारान सांबाळ व्हरताय. जिन्ये पयणा सांगा दिताय, कश्टान वारान सांबाळ व्हरताय. स्वादीक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. उण्या रुपार लिपोवन रावलाय, साक्रामेंतान राखून आसाय. हे मोगाळा जेजू, आदावन आनी येवेन पयले घडये पाता केल्ले वेळार सर्गींचो दिवो तांच्या काळजांत पालवलो. सर्गींची दारां धांपली, अंतरसो रजवडकी संवसारांत देवोन आयलो. जेजू, ह्या अंतराचें बोळ तुवें भोडलें, अंतर उजवडान तुवें बदल्लें. मरणाचेर जैतवन पुनर्जिवंतपणाच्या महिमेंत सर्गींचो उजवाड आमच्या आत्म्यांत फांकयलें. काळजा मनाच्या जिविताच्या उजवाडा, सर्ग संवसाराच्या उजवाडा म्हज्या सोम्या, तुजो उजवाड आमच्या काळजांत फांकय. दैवीक किरणां आमच्या मोतींत कंसय. तुजो सर्गींचो उजवाड आमकां जिविताच्या मेटांनी आमकां तुजी कृपा जावन वळय. जेजू, सर्ग संवसाराच्या उजवाडा, जिविताच्या उजवाडा आराधन नमस्कार आनी होगलाप, महिमा आनी स्तुती तुका. अंतरांत तूं दिवो जाताय, अज्ञानाक तूं जाणवाय दिताय. अंतरांत तूं दिवो जाताय, अज्ञानाक तूं जाणवाय दिताय. स्वादीक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. उण्या रुपार लिपोवन रावलाय, साक्रामेंतान राखून रावलाय. स्वादीक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. उण्या रुपार लिपोवन रावलाय,
घडीभर आमी मौन रावया. स्वादीक जेजू, मोगाळ जेजू, उंड्याच्या रुपार तो आमचे मदें आसा. हर एकल्याचेरी तो ह्या घडयेन दिश्ट घालता. ताची दैवीक दिश्ट ताच्या भुरग्यांक सोदून येता. ह्या घडये म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक जेजू ताच्या पवित्र दोळ्यांनी पळयता. आमी एक घडीभर आमकांच जेजू मुखार समर्पण करया. आमचे काळीज आनी मौन उक्तें करया. ताचें कळटेपण तें दैवीक मोग नियाळ करूंक आमी ह्या घडये मौन रावन जेजू तूं म्हजें तें ये, म्हजें दिश्ट घाल, म्हज्या कुटुंबाचेर दिश्ट घाल, भुरग्यांचेर दिश्ट घाल. तुजो मोग म्हज्या काळजान कंसय जेजू म्हूण मागया. Praise the Lord. Hallelujah. Ergan Jesu. Hoglab Jesu. Boshiya. जो आमच्या शुभोटेंत सो अध्याय 63 वळी जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मोनीस खंयच्याय उपकार ना. हांव तुमचे लागीं उलयतां ती उतरां आत्मीक जीव दिवचे. आमी मस्त उलयता वय मो. सकाळी जावन सांजे म्हणसर आमी उलयता, पूण आमकां आमच्या उतरांनी पेल्याक जीव दिवंक जाता गी? इल्लेशें कांय दिवंक जाता कोण ना. देखून आमची उतरां, आमचे उलोवणें पेल्याचेर चड प्रभाव घालूंक शकना. पूण जेजू म्हणटा हांव तुमचे लागीं उलयतां ती उतरां जीव दिवची उतरां. देखून पेद्रून कितें म्हणलें? सोमया आमी खंय वचूंक? बाराक आयस्क्रीम खावंक, दर्या देगेर गम्मत मारूंक, टेन्शन उणें करूंक. कोणा लागीं वचूं आमी? तुजे लागीं आसात उतरां जिवीत दिवची. देखून आज आमी आयकता तें हर एक देवाचें उतर आमकां जिवीत दिवचें उतर जावन आसा. देखून सांग पावलो एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6 अध्यायांत 20 वळीन म्हणटा, बाच्यावेचें देणें तुमचे शिरास्त्रान म्हूण घेया. पवित्र आत्मो दिता तें देणें म्हणजे देवाचें उतर जावं तुमची तालवार. सदांच मागणे करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा. सर संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचें प्रेरण मागोवंक सदां चलया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचें उतर पवित्र आत्म्याच्या काळजांत वाळून येता. तें देणें पवित्र आत्म्याचें. देवाचें उतर देवाची जणवाय, देवाच्या काळजाचें उगडापण. देवाचें उतर आमकां हर एक उतर आमच्या जिवितांत बरें वायट शिकयता. देवाची खुशी समजयता. क्रिस्ताक साक सांग बोळ दिता. आमकां देवाचें उतर सैतानाच्या पदवेचेर जैत व्हरूंक कुरपा दिता. देखून सर संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचें देणी मागा. तो तुमच्या काळजांत देवाचें उतर कंसयतलो. उबे रावया. पवित्र आत्म्याच्या देण्या विणे आमी देवाचें उतर समजूंकचें बरी ना. कित्याक तें उतर संवसाराचें न्ही. तें उतर जिवी दिवचें. तें उतर जणवाय दिवचें. तें उतर संतोश दिवचें. तें उतर आमकां बळवंत करचें. क्रिस्ताक साक जावंक आमकां कुडी आत्म्या मतींत धैर्य बोळ बरोवन
क्रिस्ताक प्रगट करूंक कृपा दिवचें उतर तें उतर आज आमी स्विकार करून तें उतर आमच्या काळजांत कांसोवन देवाचो मोग नियाळ करून आमी जेजूक सागसांव कृपा मागया. हातोबान पवित्र आत्मे आमचे देवोन ये, तुजें दैवीक उतर घेवन ये. आपोस्तलांचेर तुवें कांसयलें तें उतर पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रूचेर तुवें कांसयलें तें उतर आमचे काळजांत ह्या घडये कांसय म्हूण पवित्र आत्मे कडेन आमी मागया. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळून ये. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळून ये. दी म्हाका मोग दी म्हाका न्ही शांती समाधान भर जिवी. दी म्हाका मोग दी म्हाका न्ही शांती समाधान भर जिवी. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळून ये. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळून ये. दी संतोष दी मैपा स्वाद मनान म्हाका दी उल्लास. दी संतोष दी मैपा स्वाद मनान म्हाका दी उल्लास. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळून ये. सर्गींच्या देवानी पवित्र आत्म्या सगळ्या भुरग्यांचेर जाणवयेन जिवितांत देवोन ये. आमची मनां खरजापड पवित्र आत्म्या देवोन ये पवित्र आत्म्या. दी बोळेपण दी कालतेपण दयाळाय मोवाळाय विश्वासपण. दी बोळेपण दी कालतेपण दयाळाय मोवाळाय विश्वासपण. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळून ये. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळून ये. देवोन ये वाळून ये. पवित्र पवित्र आत्मरे ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ देवोनी पवित्र आत्म्या सगळ्या भुरग्यांचेर केलाय आमकां तुज्या दैवीक शब्दान पवित्र कर आमकां. आमची मनां नितळ कर. दैवीक शब्दान आमकां जाणवाय दी पवित्र आत्म्या. एक घडी भर मावून रावया. तें देवाचें उतर आमी पयले फावटी आयकोवच्या त्या भक्तीन आमी आयकोवया. आमचे दोळे धांपया, हात जोडया. व्हडा भक्तीन ह्या शब्दांत जेजू आमकां मेळोवंक येता. जेजूस आमचे लागीं उलयता. पवित्र आत्मस आमकां तें आयकूंक आमचें मन उक्तें करता. पवित्र आत्म्या संगी रावया. हें उतर हर एक उतर आमच्या काळजांत कांसोवंक पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी. सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप.
निमाणे एक उतर सोम्य सवे रावून तुमी बळवंत जाय ताचे पदवेदार सकतच तुमची सकत जाय देमसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारके देव दिता तें कवच तुमी नेसजय आमचें झूज फकत मनशा विरोध न्ही अंतराळार आसल्या अधिकाऱ्यांनी अधिपती विरोध अंतकरी संसाराच्या राजत्वानी प्रभुत्वा विरोध देखून तुमी देवाचें कवच नेसजय तवळ वायट असो तो दीस उदेल्ल्या वेळार दुस्मनाक मुखार रावंक तुमी सकतल्यात तितलेंच न्ही अखेर पर्यंत पाटी परतनाशें झुजोवंक तुमकां धैर्य मेळटलें पाटी सरनासतना तुमी दृढ रावची गरज सत जावन तुमचें खामर बांद नीत जावन तुमचें हृदय कावाच समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बास तुमच्या पांयांचे मोचे जावं सदांच बावडताचें डाल घेया तवळ नसत्या दुस्मनाचें उजाबालें पावलोवंक तुमी सकतल्यात बाचेवाचें देणें तुमचें शिरास्त्रान म्हूण घेया पवित्र आत्मो दिता तें देणें म्हणजे देवाचें उतरस जावं तुमची तालवार तुमी सदांच मागणी करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्नान करा देवाचें उतर हे देवाचें व्हड उपकार Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अर्गांव जेसू होगळाव जेसू आमच्या भुरग्यांक आमी कित्याक इस्कलाक धाडटा भुरगीं कित्याक इस्कलाक वतात शिकोवंक येतात पिकनिकाक घाल्याक वता आमी इल्लेशें सांगात जोडोवंक खोशी पावोवंक वयमू तुमी आज हांगासर कित्याक आयल्यात तुमी आज हांगासर कित्याक आयल्यात सकडी मेळटात पळोवया कोणाक पळोवंक आयल्यात जेजूक पळोवन पाटी वचोंक आयल्या वयमू आतां आमी दर्या देगेर वेता खोशी जाता की ना भुरग्यांक दर्याची ल्हारां पळयतना आनी काळजांत आनी खंयची ल्हारां उडटात खोशी जाता वयमू पूण कोणी पूण दर्यांत वचून उदक पिवन आयल्यात गी दर्यांत देंवोन इल्लें बरें दर्याचें उदक पिवन आयल्यात गी नात मू कोणी पिवनात देवोंगूच भियेतात उदकाक वयमू आमी दर्यो पळोवन फाटी येता इल्लें थंड आंगाक वारें मारता मोतेक इल्लें समाधान जाता हांगासर दर्यो पळोवंक आयिल्ले बरी आमी बरें करून कंतरां आयकून मागणें करून शर्माव आयकून फाटी वेता गी बारी कश्टाचें जावन गेले पाद्रेबान कित्याक विसारले बा कोणें सांगलें विसार म्हूण न्ही गे म्हाका सांबावलो म्हळें तूं कित्याक मागणें करताय कित्याक इगर्जे वेताय तो म्हणटा कित्याक म्हळ्यार सोम्या थंय रावोन बळवंत जाय ताची पदवेदार सकत कोणाची जाय म्हजी जाय जर दर्यो पळोवन इल्लो वेळ खोशी जावन फाटी वेचे जाल्यार घरा पावतना दर्यो आमच्या सांगाता येना दर्याचें उदक येना दर्याची ल्हारां आमचें तीं येनात तें वारें तेंय मात्र हांगासर आमी आयिल्ल्या वेळार जर तर सोम्या थंय आमी रावोन ताची ती दैवीक सकत ह्या उंड्याच्या ल्हानशा उंड्याच्या रुपार सगळें सर्ग आनी सर्गींची पदवी लिपोवन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सगळें सर्ग ह्या उंड्याचेर लिपोवन आसा तें पळोवन फाटी गेल्यार आमी बळवंत जायना
सांव पावल कितलो बुदोवन पळया. तो आमकां बळवूंक जायचें म्हूण सांगना, सोम्या थंय रावून तुमी बळवंत जायचें. देखून आमी 1 वरांचो वेळ ह्या सक्रामेंता मुखार आमी जेजूचो सांगात जोडले वरवीं, आमी ताचे दैवीक सक्ते आपणायिल्ले वरवीं आमी दैवीक सक्तेंत बरोवन आमी भायर वेता. नंतर केवल आमी सक्रामेंताचे आराधन करून जेजूक पळोवन बाय जेजू नेक्स्ट वीक ट्यूजडे म्हूण वेता वयमू. आमी कितें व्हरून वेता तें भोव मुख्य. देखून जो आमच्या शुभोर्तेंद्र 15 अध्याय 5 वळी वय हांव दाखवाल आनी तुमी फांटे. जो कोण म्हजे तें रावता आनी ताचे तें हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. आतां आमी कित्याक फळ दिना आमी चिंतून पळया. कितलीं नोवेनां जालीं, थोड्यांची कांय लेख नंबर बरो आसताली, इतलीं वर्सां जालीं, 200 गी 500 गी 1000 बरो आसताली वयमू. आसात की नात? कितें फळ हांवें ह्या मागण्या मुखांतर दिलां? एकलो बिजनेस कसो सांजेर पयशे मेजून पळयता, हांवें इतलें इन्वेस्ट केलां, इतलो म्हाका लाभ जाला. जर 1000 रुपये इन्वेस्ट करून ताका 500 रुपये लाभ मेळ्ळा जाल्यार 500 रुपये लॉस जाले, ताका 1500 मेळचे. आमी इतलें मागणें करून इतलो वेळ करसून जर आमी फळ दिना जाल्यार मगोशे भाव भयणो, तें आमच्या जिविताचें मागणें आमकां सांगात दिना. देखून जेजू म्हणटा, तुमी म्हजे तें रावशात, म्हजी उतरां तुमचे तें रावत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें तुमी मागयेता आनी तुमकां मेळटलें. आमच्या मागण्याची एक समस्या कितें म्हळ्यार आमी येतनांत बरो ओवन येता भितर एकतनांत जेजू आज मी तेकले पडापड गूण कर, आमचे समस्ये गूण कर, ते पुरो आमी आमचे बायलें ओवंट भितर येता. पूण आमी येता आसतना सोम्या तें रावोंक, सोमी म्हजे तें रावोंक तसलो एक आत्मीक संबंध आमी बांदिनांतल्या वेळार आमच्या मागण्याचो फळ आमकां मेळना. देखून सोम्या तें रावचें म्हळ्यार सांत गस्परान म्हणले बरी, तसो मोग नियाळ करचें, ताचें कळटेपण नियाळ करचें, आमी रितेन जावन ताका ताची सकत आमचें तें बरोवंक आमी दिवचें. तुमचे लागीं ATM आसा गे? म्हजे लागीं ना. आसा मू? तें कार्ड गेल्ले कुठले पयशे मेळटात मू? कितले काडयेत? काडूंक जायना, लिमीट आसा. ते पयशे काडी जाल्यार तुमी कितें करीचें? ATM कार्ड केल्यार पावता गे, खाले करीचें. 1 लाख काडचे जाल्यार 1 लाख ATMांत घालीचे. तो बेश्टे दिना, फुक्कट दिना तो. ते कार्ड असल्यार पावना. तें तूं कितलें बँकांत पयशे घालताय तितलें मात्र काडूंक जाता. तेच जेजू म्हणटा, कितलें आमी सोम्या संगी रावता, ताचें तें एकवडता, तसो मोग अनुभव करता, सांगात अनुभव करता, ताची काकुळट नियाळ करता, तितलें आमच्या मागण्याचो फळ आमकां मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेसो, होगळाप जेसो, महिमा जेसो, स्तुती जेसो. सक्कड बरें करून एक घडी बरो दोळे धांपून बसा. एकवट ल्हानसो एकवट म्हज्या आनी सोम्या थंय जाय. आवय भुरग्यां एक कुटुंबाचो एकवट आसा. गोव बैला एक सक्रामेंताचो एकवट आसा. इश्टा एक इश्टगतीचो एकवट आसा. म्हज्या आनी सोम्या एक दैवीक एकवट आसा. जेजू म्हजें तें आनी हांव ताचें तें, आनी म्हाका ना कांय उणें. आमचें तें आसलें उणेपण भरती करूंक आमी ताचें तें, तो म्हजें तें रावसय. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचें विणें. कीर्तन
23 सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. देखून म्हज्या भाव भयणो, तुमची काळजां आनी मनां जेजूक भेटयया. तुमी उंडो पळयनाकात, तुमी जेजूक पळया. ताचे जिवंतपणाची महिमा पळया, ताचे पदवेदार सकत पळया. तें पवित्र, खालतें, बोळें, प्रामाणीक काळीज, जेजूचें काळीज ह्या उंड्यार पळया. तसो दैवीक, सस्नीक, श्रेश्ठ बापाचो मोग ह्या उंड्याचेर पळया. आनी जेजूक म्हणा, जेजू हांव तुजें तें आनी तूं म्हजें तें एकवटल्यार म्हाका कांयच उणें जावचें ना. ह्या दैवीक, ह्या अस्कत सैमाक जेजू तुजें दैवीक बोळ म्हाका दी. जेजू म्हजें थंय आनी हांव ताचें थंय, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे विणे. जेजू म्हजें थंय आनी हांव ताचें थंय, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे विणे. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो. हीच लेगून जीव दिल्लोलो, मोग तुजो कोरो. भूंय आकाशरो सोम्या, भूंय आकाशरो. मोग काळजांत पेटो आसो, ससार आसोत वरो. जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दायज, आनी म्हाका ना कांयच उणें. जेजू म्हजें खाण आनी तोच म्हजें त्राण, जियेना हांव ताचे विणे. जेजू म्हजें खाण, जेजू म्हजें त्राण, जेजू म्हजें पिवण. तें दैवीक खाण आनी पिवणूच सोम्या तूं म्हज्या आत्म्याचें बोळ आनी त्राण. हांव जावन आसा सर्गींत हांव देवून आयिल्लो उंडो, जिवीत असो उंडो. म्हाका खाता आनी पियेता तो सस्नाक जियेतलो. असल्या दैवीक कणांत जेजू तुवें म्हाका एकवटयलाय. आज ह्या सक्रमेंतांत तूं खरोच हजर आसाय सोम्या. म्हज्या आत्म्याचें काण जावन, म्हज्या जिविताचें त्राण जावन, म्हज्या अस्क सैमाचें बोळ जावन, जेजू म्हजें तें ये, म्हजें तें राव. म्हज्या अस्कत ह्या दुबळ्या जिवितांत सर्गींची वेस्तकाय बरो जेजू. जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दायज, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हजें खाण आनी तोच म्हजें त्राण, जियेना हांव ताचे विणे. जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दायज, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हजें खाण आनी तोच म्हजें त्राण, जियेना हांव ताचे विणे. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो. हीच लेगून जीव दिल्लोलो, मोग तुजो कोरो. भूंय
सोम्या भुई आकाशरो मोखार सांपेटो नासो ससा पासोत बुरो एक घडी भर मावून रावा तो मोग तुमच्या काळजांत रियाळ करा मौनपणी जेजू कडेन मागा जेजू हांव तुजें तें आनी तूं म्हजें तें एकवटून रावता एक बाळ आवय तें एकवटलें बरी एक वाल रुखाक रेवोड घालून वयसडले बरी जेजू तुजें तें रावोंक हांव आशेता मौनपणी जेजू कडेन घडी भर मागा Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Organ Jesu. Organ Jesu. Oglab Jesu. Oglab Jesu. मगच्या भाव भयणीनो विरोधपण आनी दुस्मानकाय हाचे मदें व्यत्यास आसा गी विरोधपण आनी दुस्मानकाय हाचे मदें व्यत्यास आसा गी विरोधपण म्हळ्यार कितें ही संगती हांव विरोध करता हें म्हाका बरें दिसना घरांत आमी सांगता हें म्हाका बरें दिसना तें दुस्मानकाय ना एका वस्तूच्या विशयांत संगती विशयांत एक आचार विचारा विशयांत म्हजें संमती ना हांव ह्या संगतीक हांव ओप्पिगे घालना तें विरोधपण दुस्मानकाय म्हळ्यार कितें दुस्मानकाय म्हळ्यार विरोधपण न्ही विरोधपण एका वस्तूचेर वा संगतीचेर एका उतराचेर वा खंयच्याय एका आचार विचाराचेर दुस्मानकाय म्हळ्यार एका व्यक्तीचेर दुस्मानकाय एका व्यक्तीचेर केदळा एका व्यक्तीक तूं विरोध करताय ते दळा दुस्मानकाय आराम जाता आतां म्हजें उलोवणें बरें ना तुमकां विरोध करी येता पूण म्हाका तुमी विरोध केल्यार तुमचें तें कितें वाडटा दुस्मानकाय आज आमी पळयता विरोधपणाचे गी सड दुस्मानकाय ह्या दिसांनी तुमी टीव्हीर पळयता जाल्यार टीव्हीत पळोवचें नाका म्हण दिसता कोणी एकलो भाव बाबाचे तकलेक हातून घरा व्हरता आनी कितें अत्याचार भुरग्यांचेर भाव भावाक मारता पयलीं पुताक बापोयक पूत मानजिवेशी मारता आतां ही दुस्मानकाय दिसान दीस वाडोवन येता मग अशें भाव भयणो कित्याक अशें जाता ही दुस्मानकाय खंय तावन येता सांत पावल कितें म्हणटा आमचें झूज परत मनशा विरोध न्ही आयच्या वाचपांत आमी आयकल्लें अंतरांत आसल्या अधिकाऱ्यांनी अधिपती विरोध म्हळ्यार अंतकारी संवसाराच्या राजत्वानी प्रभुत्वा विरोध आमचें झूज अधर्म विरोध जायचे शिवाय मनशा विरोध जायनाय आज कुटुंबा भितर जावं पुरो कुटुंबा भायर जावं पुरो आमी दुस्मानकाय करता एका व्यक्तीक आमी तिरस्कार करता हे कित्याक आमचें तें घडटा म्हळ्यार तें हांवें करचें न्ही म्हजे भितर आसलें सकत तें करूंक म्हाका दुश्प्रेरण दिता देखून सांत पेद्रून बरयल्या पयल्या पत्रांत 5 अध्याय 8 वळी जागी जया जागृत रावा तुमचो वैरी देमसार गरज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हूण सोदून भोंवता त्यो वाग सिंह न्ही कोण देमसार देमसाराच्यो सुक्त्यो आमकां सोदून येतात जरल्याची मिशी गेल्यार पुरो गी जरलो भितर रिगता घरा भितर एक ल्हानशें आजकाल जेवण छप्पें म्हूण सांगल्यार पावता आं सदां तुका बरें बरें रांदीचें गी म्हणटा सदां तुजें आसलेंत सुरू जालें इल्लेशें ल्हानसो विशय झगड्याक
खराण जाता आनी हो भितर येवन कितें करता आमकां आमचे मदें दुस्मानकाय घालता तो सोदून येता आमकां उडासतोरा खंय बरेंपण आसा थंय देव सर आमकां सोदून येता दुस्मानकाय करूंक देखून उत्पत्ती पुस्तकांत आमी अध्याय 4 ती देवाची पयलीं उतरां आमी कोणीय विसरनाये कोणाक म्हणली ती कोणाक म्हणलें कायनाक देवान एक उतर म्हणलें कितें म्हणलें आबेलाची काणयेक देवाक मानवल्ल्या वेळार कायनाक राग आयलो ते दळस देवान सत्राय दिल्ली कायना तूं कित्याक रागा रावलाय तुजें तोंड कित्याक बावला पळया राग आयले कुठले कितें जाता तोंड बावता थोड्यांचे पुगता इल्लेशें पुगले म्हणटात ते भुरग्यांक आमी म्हणचे हळे पुगलो म्हणचे मागीर इल्ले वेळान समज जाता पूण बावुरले वेग्गी समज जायना कायनाचें तोंड बावुरलें राग ताच्या मोतींत आयिल्लो तूं जर बरें करशी तर तूं म्हाका मानवतलोय जर तूं बरें करिनाय पाताक तुज्या दारा लागीं फरोत करून रावतलें तुजेशी आसा ताची ओडणी कोणाची देवसराची ओडणी पूण तुवें ताचेर जैत ओरेसय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां जेसो होगळाप जेसो महिमा जेसो देखून मग अशें भाव भयणो पळया आज ती ओडणी कायनाच्या मोतींत घाल्ली ती विकाळ ओडणी आज आमचे तें आमकां द्वेश करूंक कारण जाता पळया जेजूच्या जिवितांत जेजू कोणी दुस्मान नासलें जेजून विरोध केल्ले सुदेवांक तांचें कापटपण खंडन केल्लें पूण जेजून कोणायकी दुस्मान जावन पळोवंक ना पूण सुदेवानी जेजूचेर दुस्मानकाय दवरली देमसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्र विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें कावच तुमी नेसजय देखून तुमी देवाचें कावच नेसजय देखून आमकां ह्या सर सैतानाच्या ओडण्याचेर हर एकल्याक आमकां हो सैतान पथकान घालता रागार घालता स्वार्थान घालता मोसरान घालता देखून आमी ह्या सत्तेचेर जैत व्हरचें जाल्यार आमकां आसचें एक बळवंत कावच म्हळ्यार येवकरिस्त ताची कूड आनी रगत आमच्या कुडी रगतान देखून सांव पावलो कोरिंथींकर बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत म्हणटा 10 अध्याय 3 आनी 5 3 तावन 5 वळी आमी अस्कत सैंबांत जियेता तें खरें पूण ह्या सैंबाच्या हाताखाल आमी झुजना उडासतोरा मोगाच्या भाव भयणो आमच्या ह्या अस्कत सैंबांत देमसराच्या पदवेचेर आमकां झुजोवंक असाध्य पयशे वा बुदवंतकाय कितेंय आमचें ती आसूं दी ह्या वायट सत्तेचेर आमच्या सैंबांत झुजोवंक आमकां बोळ ना आमच्या झुजाची हातेरां रक्तमासाची न्ही बगर दैवीक सकत आसून आमी खोटी वा बरोज नाश करूंक शकता ती दैवीक सकत हांगासर आसा ह्या उंडयेच्या रुपार आसा सक्रामेंतांत आसा हांगा आमी एकवटून रावले वेळार हें कवच आमकां रक्षण दिता बोळ दिता देखून आमी समियाते एकवटून रावया एगडी बोर मोगाच्या भाव भयणो म्हजें तें राग आसा गी दोळे धांपया एक भितर नियाळ करया देवान कायनाक म्हणलें तुजें तोंड कित्याक बावलां तुमच्या कुटुंबांत आज पळया तुमचो संबंद कित्याक बावला उलोवणें कित्याक उणें जालां वांटून घेवचें मोन कित्याक दिसून येना एकाच आवयच्या पोटांत तावन जल्मोवन आयिल्ली ल्हानपणार हांसून खेळून दट्ट बाये म्हूण एकामेका वेंगून धरली भाव भयणी आज कित्याक दुस्मान जाल्यात तुमकां कोणें दुस्मानकाय तुमचेर ओंपल्या ताणें ताचे गुलाम आमी जाल्या जम दिल्ली आवय बापूय
आमचे खातीर जिणीस जरयल्ली आवय बापूय कित्याक आमकां नाका जाल्यात. एका सक्रामेंतांत मरा पर्यंत विश्वास रावता म्हणलें घोव बायलां कित्याक झगडटात, कित्याक डायवोर्स दितात, कित्याक उणेपण भोगता. ती सकत तुमकां पातकान घालता, दुस्मान काय करयता. कोणी तर रागार आसा जाल्यार भावा आनी भयणी तूं तसो गुलाम जावन आसाय. तूं स्वतंत्र नाय. तुका बोगसूंक जायना. तूं आनीकी गुलाम जावन आसाय. तुजे कडेन भावा कडेन उलोवंक तुका मोन येना तर तूं त्या सक्तेचो गुलाम जावन आसाय, जेजूच्या सक्तेचो न्ही. जर तूं आनीकी आपणायजे आपणायजे म्हूण सांगून भावा भयणीचेर तूं तांकां तूं कश्टिताय, तूं आनीकी तसो गुलाम जावन आसाय. देखून आज आमकां त्या सक्तेतावन सुटका मेळना जाल्यार आमच्या मागण्याचो फळ आमकां मेळना. त्या दैवीक सकत आमची जाय जाय. आमी ह्या अस्कत देमसराच्या त्या सैंबतावन आमी सुटका जोडीचे तर एकच वैज जेजून कुसतावन वारयलें ताचें भोव पवित्र मोलादीक अमोलीक रगत. सांग पेद्रून म्हळें तुमकां सोडवून दिल्ली भांगार रुपयान न्ही, ताच्या अमोलीक खतावीन त्या शेळयेच्या आयबुणांतल्या शेळयेच्या खतावीन रक्तान तुमकां सोडवून दिल्ली. आज तें सकत तें रगत आमच्या ह्या बांदपासांतलें आमकां सुटका दिता. कोणाक दिमी घालूंक जाय दिमी घाला. कोणाक सुटका जाय तुमचे हात मुखार ओसार मागा. एक थेंबो रगत जेजू, एक थेंबो रगत जेजू म्हज्या मोतींत सरय. तुजे रगत म्हजे तें वळय. ह्या जायत्या देमसराच्या बंदपासांतलें, दुस्मनकायेंतलें, रागांतलें, स्वार्थांतलें, मोसरांतलें म्हाका सुटका दी जेजू. ती सुटका म्हाका मेळना जाल्यार संतोष म्हाका मेळना. ती सुटका मेळटी ना जाल्यार म्हजो संबंद वाडना. जेजू तें म्हाका रावोंक जायना. तो आमकां एक कंदक जावन आसा. देखून ताच्या पवित्र रक्तान आज आमी नितळ जावया. आमचे ती असलो राग आनी दुस्मानकाय समर्पण करुया. तुजे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता. तुजे रगत सोम्या आत्म्यातान बागयता. तुजे रगत सोम्या पाताळून तें काडटा. नितळ निर्मळ म्हाका करता. अमोलीक तें रगत तुजें अमोलीक रगत आमचेर वळय. सोम्या म्हजे सार म्हज्या मोतीचेर कुडीचेर म्हज्या आत्मेचेर सरय. होवे तुवें तें रगत सोम्या म्हजे शेणा. नितळ कर जेजू म्हाका म्हज्या बंदपासांत. अमोलीक तें रगत सोम्या म्हजे सार. होवे तुजें तें रगत सोम्या म्हजे शेणा. ये मोकळा जेजू कुर्सार भूमी आनी मळबामध्ये उमकळटना कठीण आटेविटे दूख अकमान भोगतना तुझ्या तोंडातावन आयिल्लें एक दैवीक सर्गींचें उतर. बापा ते कितें करतात म्हूण नेणांत तांकां बक्षी.
बापा ते कितें करतात म्हूण नेणांत तांकां बक्षी. हे जेजू आज तेंच उतर म्हज्या काळजांत हांवें म्हणूंक, तेच दैवीक उतर आज हांवें म्हणून हे दुस्मानकायेच्या बंदपसांतले सोडूंक हे जेजू तुजे पवित्र रगत म्हजेर शेणाय. तुझे रगत दुस्मानांत सुडका दिता. तुझे रगत सोम्या नव्या जीवन भरता. तुझे रगत जिणे जोसान सयत लाभयता. म्हजे रक्षण सदांच करता. अमोलीक त्या रगता तेलाय म्हाका सुमिया. पवित्र त्या रगता नितर तुक सोमिया. अमोलीक रगतान अमोलीक त्या तुमचे हात उसोंदरा, तुमचे हात जेजू मुखार उसोंदरा. तेलाय तुमचे रगत तुमचेर तो शेणयता. तुमकां तो आपडटा हे घडी रगतांत. मोतींतले बंदपास तो सुटयता. ती दैवीक सकल तुमकां सुटका दिता. तुमक सोमिया. अमोलीक रगतान अमोलीक ते रगत जेजू आपड जेजूच्या रगतान सोम्या मोजे सार नितळ कर जेजू. पवित्र तुजें ते रगत सोम्या मोजे शेणा. अमोलीक रगतान अमोलीक त्या रगतान तेलाय म्हाका सुमिया. पवित्र त्या रगतान नितर तुंक सोमिया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजूच्या पवित्र रगतान तुझ्या भुरग्यांक आपड. येसूच्या भुरग्यांक तुझ्या पवित्र रगतान खूण कर, पिडा खूण कर, मोतीचे बेबिरान पयस कर. तेंचरच्या सत्यांतले आमकां खूण कर. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन मोतीक समाधान संतोष तांकां तूं दी. तुझ्या भुरग्यांक आपड जेजू. मोतीक समाधान दी जेजू. आमच्या भुरग्यांक जाणवाय कृपेन बोर जेजू. जे पवित्र रगतान आमच्या सर पिड्यांतले गुण कर जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. नेमी घालया. एक घडीभर आमी जेजू मुखार समर्पण करया. ती दैवीक सकत आमची जायसय. सकड सर्गींच्यो शक्त्यो हांगा आसात. देखून तुमी मागा. एक घडीभर मावून रावन मागा. ते समाधान, तो संतोष, ती भलायकी, मोग सकड जेजूच्या हातांत आसा. सर पदव्यो जडती करचो अधिकारी ताका आसा. जिवीत ताचें तें आसा. आज आमी तें जिवीत आशेवन आयल्या. ती जिविताची जर आज आमी घरा व्हरून या. ती जिविताची उतरां आमच्या काळजांत आमी कांसोवया. तो आशिर्वाद, जैतसो आशिर्वाद, पुनर्जिवनपणाचो आशिर्वाद आतां आमी घेवया. ह्या व्हडा सक्रामेंताक आराधन करया. नमस्कार करया. संगता गावया. Diavora sacramenta sășteană-mă căruia Urviliatea rupa bodla novioriti adaria Sălbon vecea ăstăt vișmea Bavatace Moldivia Zășem bapa Tășem puta
उल्लासाने स्तुती जाप पदवी महिमा ससना ससना एकाच तळ्या हसिता तुका थोगाच्या स्पिरिता समासमीत आवडता आमेन. प्रार्थया. हे देवा विचे सक्रामेंत काळजा कश्टां सवडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणे सफळ सुदान सामचे ती आमी बोगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरा मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाच्यानो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी ह्या इराद्यां खातीर मागया. देवा दिन डेन्झिल सिक्वेरा हांच्या पासोत, देवा दिन टॅरेल डिसोजा पासोत, डॅनिश डिसोजा बागेवन कुटुंबा वाडो, प्रीतम डिसोजाच्या प्रत्येक तेसावां खातीर नेल्ल्याडी, रिचर्ड चेन डिसोजा अर्गां जावन सान फ्रांसीस पयलो वाडो, मेरडोना टीना डिसोजा हांच्या पयल्या लग्न वार्षिक दिसा अर्गां जावन पाणीर, नेविल पेर्नांडीस जल्मा दिवस आचरण करता आसतना सान फ्रांसीस दुसरो वाडो, मोनिका मार्ता अर्गां जावन पुत्तूर, मेलिटा पिंटो अर्गां जावन गुरपूर. देवा दिन डेन्झिल सिक्वेरा हांच्या पासोत सांत आंतोन वाडो जॉन सिक्वेरा आनी कुटुंबान दिवचे. आशा लाविटा डिसोजा प्रत्येक तेसावां खातीर पंपई पयलो वाडो, डेनिस बेन्नी सिक्वेरा अर्गां जावन लुड्स वाडो, अनिता डिकॉस्ता अर्गां जावन पवित्र काळजा वाडो, रेनिटा पिंटो अर्गां जावन बरें काम फावो जाल्ल्याक मंगळूर, फ्रँकी टावरो अर्गां जावन नित्यादार, ग्रेगरी डिसोजा अर्गां जावन पेजार, आर्य शाईन अर्गां जावन मुंबई, शाईन जोसेफ अर्गां जावन मुंबई. हांच्या सगळ्यांच्या इराद्यां खातीर आमी मागता आसतना आमच्या इराद्यां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन मागया. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांनी आसच्या पिडेस्त भाऊ भयणींच्या बऱ्या भलायके खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया. तुझ्या नावान सौम्या भक्तीन आमी जमल्या, भेटोवच्या कामकाज जावं बलिदान. दयेन आमकां तूं फावो कसदन्या, घेवच्याक तुजें दैवीक वरदान. सर्गी मानाक आमकां तूं पोसताय, उण्या वायनाक तूं कास्तून दिताय. जिविताक आनंदा दोश करताय, तुझे थंय आमकां एकवटायताय. तुझ्या नांवान सौम्या भक्तीन आमी जमल्या, भेटोवच्या कामकाज जावं बलिदान. दये आमकां तूं फावो धन्या, घेवच्याक तुजें दैवीक वरदान. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग
आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचो मोग आमच्या जिवनांत आमी नियाळून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवच्या खातीर हांगासर आमी जमल्या. आज इगर्ज माता सांत मत्तयासाचें फेस्त आचरण करता. सांत मत्तयास जुदास इस्कारियोताच्या जाग्यार विंचून काडिल्लो एक विशेष आपोस्तल जावन आसा. जेजू थंय ताणें मोग दाखयलो. जेजूच्या मोगान तो भरलो, जेजूच्या स्पिरितान तो भरलो आनी जेजूचें पवित्र उतर ताज्या जिवनांत जावन ताणें हेरां खातीर जेजूचो मोग दाखोवन दिवंक ताकाच जेजूचो साक्षीदार ताणें केलो. ह्या वक्तां आमी जेजूचे साक्षीदार जावच्या खातीर देव आमकां आपयता. जेजूच्या मोगान बरोवन जेजूचो आपोस्तोल जावच्या खातीर आमी मागया आनी आमच्या सर्व गरजां पतोसी ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागया. ह्या पवित्र रितीन पावते बरे वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर्पदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो उजोकून अवसरो सांगता. मनान चिंतून तोंड अवसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून आमी जायते पातकां केल्यान ओमचो अपराध ओमचो बोड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच तुमकां बरें सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता. सर्पदरा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकुद कर, सोमिया काकुद कर, क्रिस्ता काकुद कर, क्रिस्ता काकुद कर, सोमिया काकुद कर, सोमिया काकुद कर. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस कोरा देवा सर्गींच्या राया सर्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढतात आमची काकूद कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे
मांडून घे की त्या पवित्र आत्म्या सांगातील देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, सगळ्या मनशांची काळजां तूं वळखताय. भाग्यवान मत्तेयासाक धर्मदूतांच्या जोम्यान घेवन तुज्या अगणित जाणवयेन तुवें निर्मिलें. तूं आमकां दिताय त्या आपोवण्याक पाळो दिवन आमचे सगळे जिणेन तुज्या मोगाक मनशा मदें गांवाक दिवंक तूं आमकां सोलोन व्हर आनी सरकार तुज्या विसलेल्या जोम्याक आमकां घे. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांच्या कृत्य पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी सुमार 120 जण भावार्थी जमो जाल्ल्या वेळार पेद्रू तांचे मदेगात उबो रावन अशें म्हणा लागलो, भावानो, जेजूक कैदी करूंक आयिल्ल्यांक वाट दाखयलेल्या जुदासा विशयान पवित्र आत्म्यान दाविदा मारिफात सांगून दिल्लो पवित्र पुस्तकाचो प्रवाद जारी जावची गरज आसली. जुदास आमचे मदलो एकलो. आमच्या मणियारपणान ताकाय वांटो मेळिल्लो. किर्तनाच्या पुस्तकांत अशें बरोवन आसा, ताचें घर पणगेल पडो, कोणीय तातूंत बिडार करिना जावं. आनी ह्या भायर अशें बरयलेलें आसा, ताचो हुद्दो आनी एकलो घेव. तशें जाल्ल्यान सोम्या जेजूच्या जिवनपणाची साक सांगच्याक एकल्यान आमचे सांगाता मेळची गरज. हो मनीस सोमी जेजू आमचे मदें भोवून आसलो त्या सर्व दिसांनी, म्हणजे जुवावन स्नान दिवंक आराम केल्ले तो वळतावन जेजूक आमचे तावन उबारून व्हेल्लो तो दीस पर्यान आमच्या मेळांत आसलेल्या मदलो जायजे. तांणी दोगांची नांवां मुखार घाली. बारबास म्हणटा तो जोसेफ आनी मातियस. उपरांत तांणी हे परी मागलें, सोमेस तांची अंतस्करणां तूं जाणाय. जुदासान आपणे विंचून काडलेल्या जाग्याक वेचे खातीर होगडायलेल्या मणियारपणाचे सेवेक आनी धर्मदूते बावराक ह्या दोगां भितरल्या कोणाक तुवें विंचून काडलाय तें आमकां दाखय. उपरांत त्या दोगां मदें तांणी सोडती घाली आनी मातियासाचें नांव वयर पडलें. अशें ताका 11 धर्मदूतांच्या मेळांत भितर घेतलो. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. परचेच्या कुबरा बराबर सर्वेस्पोर ताका बसयता. आपले परचेच्या कुबरा बराबर सर्वेस्पोर ताका बसयता. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा. पळय, सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नावा जाऊ महिमा
आता आणि सदा सर्वदा. आपले पछेच्या कुबरा बराबर सर्वेस्पोर ताका बसयता. उदेन तिथाव अस्तम ते पोर्या सर्वेस्पोराच्या नावाक स्तुती जाव. सर्जनांगामध्ये तोच परमोन्नत अंतराळावय गाजता ताची महिमा. आपले पछेच्या कुबरा बराबर सर्वेस्पोर ताका बसयता. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा. उंचायेर आपल्या सिंहासनार तो बसला. तरी सकला पोळे वय सर्गा प्रितुमेचे दिसला तो भागवता. आपले पछेच्या कुबरा बराबर सर्वेस्पोर ताका बसयता. आपले पछेच्या कुबरा बराबर सर्वेस्पोर ताका बसयता. उदकारा उबे रावया. Alleluia, 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 alleluia. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात, तुमी बायसन वसाचे आनी फळ दिजे. मी तुमचेर फळ शाश्वत उराचे म्हणल्या खातीर हांवें तुमकां नेमल्या. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिसांक सांगू लागलो, जशें बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावत जाय. म्हज्या बापाचें उपादेस पाळण तशा मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेस पाळशा जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे ते आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेस. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायिल्लें तें करशा जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात.
तुमी भायर सण वचून फळ दिजय उरचें तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय भोवमोगाच्या भाव भयणीनो, कितले देव आसात? देव कितले आसात? एका देवात कितले जण आसात? ते एक जण. सगळ्यांक एक देव आसात. सगळ्यांक एक एक देव आसा की सगळ्यांक एकच देव आसा? सगळ्यांक एकच देव आसा. एका देवातय ते एक जण, बाप पूत आनी पवित्र आत्मो. आतां आमी मोगा विशयां नियाळ करतना देव म्हळ्यार मोग, मोग म्हळ्यार देवाचें रुपणें. आतां ह्या मोगांतय ते एक जण आसात. मोगांत 3 पवित्र रुपणें आसात आनी ही 3 मोगाची रुपणें मोग संपूर्ण करतात. खंयचें म्हण कळीत आसा की इतले मोग करतात घरा भितर भायर. पयलें आमोलीक मोग, स्टेडफास्ट लाव म्हणटात. दुसरें विश्वासी मोग म्हळ्यार एवरलास्टींग लाव, फेथफूल लाव. तिसरें खंयचो मोग तो? जीव दिवचो मोग, सॅक्रिफिशियल लाव. हे 3 रुपणीं सांगता मोग जाता. आतां आमी नियाळ करचें जाल्यार किर्तन 36 7-10 वळी मस्त बडी आमी हांगासर ते नियाळ केला. कोणाक पूण एक उतर सांगेत की किर्तन 36 7 वळी. कितलो आमोलीक देवा तुजो मोग, कितलो पवित्र आमोलीक देवा तुजो मोग. तुज्या पाकट्याच्या सावळेंत आदांची भुरगीं आसरो घेतात. तुज्या घरांतले ग्रेस्तकायेन ती ददोशी जातात. तुज्या स्वादीक न्हंयतलें तूं तांकां पियोंक दिताय. हो देवाचो आमोलीक मोग. जेजू कितें म्हणटा? बाप म्हजे थंय आसा आनी बापा थंय हांव आसा. हांव म्हजे सगी येवंक ना. बाप कितें सांगता तें हांव करता. हांव बापाची खुशी करूंक आयला. म्हजो बाप म्हजे सवय आसा. हांव एकसरो न्ही. तुमी म्हाका सोडून येतल्यात, म्हजे सवय म्हजो बाप आसा देखून हांव एकसरो न्ही. म्हजो बाप म्हजो मोग करता. जेजूचो अनभोग तो आमोलीक मोग. ताच्या पाकड्याच्या सावळेंत जेजू जियेल्लो. ताच्या घराच्या ग्रेस्तकायेन तो ददोशी जाल्लो. देखून जेजू म्हणटा हांव म्हजो बाप कशें म्हजो मोग करता आनी हांव कशें बापाचो मोग करता तशें तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देखून म्हज्या भाव भयणो, हो मोग आमच्या कुटुंबांत आमी अनुभव करता. जर आज हांव एक येजक जाला जाल्यार त्या म्हज्या बाबाच्या आनी मांयच्या आमोलीक मोगांत, तांच्या पाकट्याच्या सावळेंत, तांच्या कश्टा वावटींत, तांणी जोडल्ल्यांत आनी दिल्ल्यांत आज हांव ल्हान व्हड जाला. आमी हरी एकलोय ह्या आमोलीक मोगांत आमी ल्हान व्हड जाल्या. देखून हो मोग आमी केदळ अनुभव करता. ते मोगाचें पयलें मेट आमकां अनुभव जाता आनी हो मोग आमी पेल्याक दिवचोय मोगाचें एक मिसांव जावन आसा. देखून आज पळया आमच्या आवय बापायन कितलो सॅक्रिफायस केला, कितलो मोग केला. ल्हान आसतना ताप आयल्यार सगळी रात न्हिदना आसतना लागीं बसून वखद दिवन, कश्ट वावंट काडून, हात पांय जोडून, आजुनी आमची भाव भयण गल्फांत, इस्रायलांत
3 वर्सां 4 वर्सां रावून हिंगे रुमांत रावून त्या देगीक वताक कित्याक काम करतात? कित्याक? भुरग्यांच्या मोगा खातीर. तो अमोलीक मोग, बापायचो मोग, आवयचो मोग, तो आमी आज अनुभव करता. भुरग्यांनी प्रत्येक जावन पप्पा मम्मीडे झगडटात, तें दी हें दी. थोडे जातात काल्याक जम दिलाय आमकां, शिकोवंक जायना जाल्यार, दिवंक जायना जाल्यार म्हणटात. पूण मग अशें भुरग्यानो, तुमचे आवय बापूय तुमकां एक सावळी, तांचें जिवीतच तुमचे खातीर जिवचे जावन आसा. देखून तो मोग आमच्या आवय बापूयक आमी पाटी दिना जाल्यार आमी अमोलीक मोगाच्या रिणांत मरता उडास दवरा. जर तर आमच्या आवय बापूयन दिल्लो तो मोग आमी फाटी दिना जाल्यार त्या मोगाच्या रिणांत आमी मरता. आवय बापूयक सांडला जाल्यार, तांकां दुखयला जाल्यार, तांणी दिल्लो मोग फाटी दिना जाल्यार तें सस्नाचें रीण म्हणलें आमी आज उडास दवरी जाय. मस्त मोगा विशयांत उलयतात, पूण आपल्याच आवय बापायक पळयना जाल्यार कसलो मोग आमी पेल्याक दिवयेत, पवी सभेक दिवयेत, भुरग्यांक शिकोवयेत. आमच्या भुरग्यांक आमी कितें शिक्षण दिवयेत जर आमची आब आनी व्हडली माय आश्रमांत आसात, तांची सेवा करनात. एक दीस तुवें घर, एक दीस पुता घर, एक दीस आनी कोणा घर वचून म्हाका कोणी नात म्हणटा जाल्यार त्या भुरग्यांनी तांच्या भुरग्यांक कसलो मोग दिवयेत आनी मोगा विशयांत कितें उलोवयेत. हर एकल्यांनी नियाळ करूंक जाय. दुसरें, विश्वासी मोग, फेथफूल वा एवरलास्टिंग लव. विळा पुस्तकांत आमी थंयसर 3 अध्यायांत वाचता. सर्वेस्परसो विश्वासी मोग केदींच संपना, ताची काकुळट केदींच अंत जायना. हर सकाळी ती नवी, खरेंच वर्ते तुजे विश्वासीपण. आनी किर्तनांत तुमी पळया, एक उतर येता, तासो मोग सस्नाक थकता. देवाचें मोग, देवाचो मोग, विश्वासी मोग कित्याक म्हळ्यार तें कितेंच बदलना. हांव बरो, हांव वायट म्हणलें देव पळयना. तुमी पाता करा, वायट करा, कोणीय करा, अविश्वासी जाया, खंयच्याय धर्माक वचा, सैतानाक पुजा करा, देवाचो मोग मात्र बदलना. तो विश्वासी मोग तें देवाचें एक पवित्र देवाच्या मोगाचें एक रुपणें जावन आसा. देखून तो मोग आमी नियाळ करूंक जाय. आवय बापाय मदें भुरग्यां मदलो मोगी तो एक विश्वासी मरा पर्यंत मोग जाय. ददले आनी स्त्रिये मदलो मोग, काजारी मोग विश्वासी जाय. पयलींच्या काळार आमी आयकताले, हांव बस ब्रेक फेल जालें, बस पडलें, आयकतालें हांव वयमो. पूण ह्या दिसांनी ते ब्रेक फेल म्हूण आयकना हांव. ह्या दिसा आमी कितें आयकता? ब्रेकअप. घट्ट केलें, 4 वर्सां भोंवलें हांव, पयशे मेळ्ळे, ब्रेकअप. आनी एकलो बरो, इल्लेशें कांय जालें, ब्रेकअप. 10-15 वर्सां मोग करन ते कशें ब्रेकअप जावचें? फेबिकॉल घालून लगेज आसलें न्ही गे, एका लेगी अंट घालून लागेला कोणा पोताक सुकलें पळय. विश्वासी मोग म्हळ्यार तो मरा पर्यंत तो मोग बदलना. बदलता जाल्यार तो मोग न्ही, तो सैंबाचो मोग, कंडिशनल लव, आशेंचो मोग, दिमचो मोग न्ही. देखून जेजून म्हणलें म्हज्या मोगांत रावा म्हळ्यार विश्वासी रावा. देखून तुमकां सुरवेतान अर्दान तुमकां म्हणलें आमी सुमयतेक रावून ताच्या मोगांत बळवंत जाल्ले शिवाय आमकां मोग करूंक कळना. देखून सुमयेच्या मोगांत नो डायवर्स, नो ब्रेकअप. ती उतरां आमच्या तोंडांनी येवंकूच नजो. ल्हान संगतीक कितले आशेवन आयिल्ले एक दादलो, एक स्त्री कुटुंब बांदी जाय, भुरग्या बाळांक बांदी जाय, एक रावळेर बांदी जाय, सपनां घेवन आयिल्ले, मीठ पावन आणल्याक, लेट आयिल्ल्याक, आनी कितें जाल्ल्याक, आनी कितें ल्हान विशयाक तो कसो मोग ब्रेकअप जाता. तशें जाल्यार तो मोग न्ही. मोगांत
विश्वासीपण आसल्यार तो देवाचो मोग, तो मोग रावता. तिसरें सॅक्रिफिशियल लव, जीव दिवचो मोग. जेजून म्हणलें हांव संवसाराक आयिल्लो तुमचो जीव काडूंक न्ही, हांव तुमकां जीव दिवच्याक आयला. म्हजे जीव दिवचे खातीर हांव तुमचे लागीं उलयतां. जो आमच्या शुभोर्तेन 3:16 देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर समर्पण दिलो. कित्या खातीर? आमी सगळ्यांनी सस्नीक जिवीत जोडी जाय म्हूण. देखून कुर्साचेर दिश्ट घालून पळया. हर एक गरजे कुरीस आसा तो जीव दिवचो मोग, सॅक्रिफिशियल लव. आमचे खातीर मेल्लो मोग तो, आमचे खातीर कश्टल्लो मोग तो. देखून स्नानीक जुवावन जेजूक पळयत ओ राय म्हूण सांगलें न्ही. पळया देवाची शेळी, संवसाराची पाप करतली एक शेळी, मनशाच्या पातकांच्या परीकपणा बसत पेटयली ती शेळी जावन आसा. देखून रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 12:1 सांव पावलो म्हणटा, तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयल्ल्या व्हड काकुळटीचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका म्हणटा तसलें एक पवित्र जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी समर्पण दिया. हें जावन एक आत्मीक बलिदान. देखून मुखाच्या भाव भयणो, आमच्या जिवितांत हर एकल्याक एक येजक जावन म्हाका, खासदारी जावन तुमकां, धार्मीक भयणींक, आमकां हर एकल्याक आमच्या जिवितांत एक बलिदान भेटोवंक आसा, आत्मीक बलिदान. आमी कोणा खातीर जियेतांगी तांचे खातीर आमी जीव दिवंक आसा. मरोजे म्हणना, कुर्सार मरोजे म्हणना. पळया आमच्या आवय बापायचे खाजराचो आल्बम पळय लागीं, पप्पा मम्मी आसा तुमी, आमच्या काळान नातलो. आतां पळया कितली सोबी दिसतात. वयमू 25 वर्सां उपरांत पळया जिबल्याच्या वेळार इल्ली कात बावून आसता. 50 वर्सां जाताना कंप्लीट सुकोन आसता, हाडां झरोन आसतात. म्हातारो म्हणटात. कोणा खातीर? तो जीव तांणी कुटुंबा खातीर दिल्लो जीव. हर एक दीस ती आमचे खातीर मेल्यात. हर एक दीस तांणी आमचे खातीर समर्पण केलां, बलिदान भेटयलां. तो जीव दिवचो मोग. एक येजक जावं दी, एक धार्मीक भयण जावं दी, आमी जावं दी, कुटुंबा खातीर हर एक दीस पेल्याच्या बरेपणा खातीर आमी जियेता जाल्यार तें आमचे जिविताचें एक आत्मीक बलिदान जावन आसा. देखून मुखाच्या भाव भयणो, ह्या मोगाचे 3 रुपणी. तें त्रिंदाद तें मोग संपूर्ण करता. सुमयान बापाचो आनी आमचो मोग केल्ले बरी, आमी बापाचो आनी सोमयाचो एकामेकाचो मोग केल्ले वरवीं आमी सोमयाच्या मोगांत रावता आनी एक बलिदान मोगाचे आमी जियेता. आमकां कुर्सार मरोंक अवकाश मेळचे ना, आमकां वा भायर मारतीर मरोंक अवकाश मेळचे ना. आमच्या जिणयेच्या कुर्सार आमी मरोंक जाय. कुटुंबाच्या कुर्सांत आमी हर एक दीस मरोंक जाय, हर एक दीस त्याग करूंक जाय. इल्ले इल्ले मरोन पेल्याक दिवन आमी सुमयातेय जिवीत जोडूंक जाय. आमेन. घेव आयल्या कानिको तुझ्या पायांतळा मांडून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिताव तुका मुंडो हो गोवांचो मनशा वावरान केल्लो रितू मेंतो दिल्लो कोतुंडो आमकां जिवीत
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदराद्या बापाक मानता तसलें जावं दी तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वस्व म्हणून मानून घेऊ. बापा, सर देण्यांच्या दातारा, भगवंत मत्तेयस तुज्या धर्माच्या परबे दिसा तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तें बलिदान दायन मानून घे आनी भवार्थान तीर रावून उतरान आनी देखीन आमच्या भोंवतणीच्या लोकांक तुज्या सोडूनेचे संदेशकार जावंक तुजी कृपा गटाय आमकां दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सरस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्वराक वाडटा. सरस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सरस्परा पवित्र बापा, सर पदोदरा आनी ससनाच्या देवा, सर कळे आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या ससनीक गवळ्या तुजो हिंड तूं केदींच साडिनाय, पूण भगवान धर्मदूता वरवीं निरंतरी तूं राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळे तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सहदरबारा संगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतर गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान, उत्सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका जय, उत्सर्गीन तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देडी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी ससनी कराराचें रगत, पातकाचे बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारोगतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bhavat so good purgatoria. Jesu तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन तो आम्ही परगडता, तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक
आमकां फाव केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतला आमा सुमेस्तंक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेस उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परसळेत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दायक आमी मागता. ओंकार मुरे देवाचे माये सांगती बागेवन धर्म आनी सर्व काळी तुका मानवेल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक सर्वोद्वेदार बापा सर्वतनाली वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पत्कां बगस आनी आमकां काळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशनात रक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दनदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे परमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरतलें बाब म्हाका फावना पूण तुज्या कास्त्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D74 फॉन नंबर 187. कितले स्वादी रगत हे बो आमोली आत्मीक टाय सदां दिवचे. अत्रेक सोम्या हांव सेवच्या तुका
रक्तान सदां पोसताय म्हाका दुसरें कितें जिणेन म्हाका नाका सोम्या तूं साय म्हाका अत्रेकता सोम्या हांव सेवच्या तुका मासा रक्तान सदां पोसताय म्हाका दुसरें कितें जिणेन म्हाका नाका सोम्या तूं साय म्हाका सोम्या तूं रगाची वाट आमी जावं ताचो पांटो चिडकोन रावोंक शिकय म्हाका जो तुजे थंय जियेता ताचे थंय तूं जियेताय सुगाम फळ दिवता दिवंक शकताय अत्रेकता सोम्या हांव सेवच्या तुका रक्तान सदां पोसताय म्हाका दुसरें कितें जिणेन म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका म्हजे संगीत तूं बसताय सर्गी काय नाट म्हजें जाताय बाप म्हजें केलें वर्तें तुजें संगी एक जावचें जिणेन म्हाका ती परगटाय तूं साय म्हाका प्रार्थुया सर्वेस्परा बोव काकुळदार बापा ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आनी भगवंत मत्तेसाच्या विनवणेन ह्या तुज्या कुटुंबान सदांच तुज्या देण्यानी भर आनी जेजू खरेपणी वळखता तसली तांची साक्षीदारां आमकां कर संवसारांत तुजी आनी आमच्या पेल्याची सेवा करून तुज्या देण्यांचे आनी आमच्या साक्षीदारपणाचें शुभम पीक आमकां मेळो आनी सर्गी तुज्या भगवंता बरोबर ससनाक उजवाडाक आमी पावो जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सरपददार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. वसोन येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार
क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां काकळूत आमकां उगडली चडवणेची महिमा शिकयली कुर्सा सोगूडची येवची बिता हिंडा तुझ्या दिली व्हड मेलपां भाग्यवान सुभाव पावल दुसऱ्या वंदिता सर्वोकीन तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां सर्गींच्या बापा भाग्यवान जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र युकरिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूं आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्लें बरी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी हें आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी मोगाच्या न्हू ह्या पुंतळाक आमी आयल्या जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत प्रत्येक जावन आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबाच्या जिवितांत जायतें बरेंपण आमकां ह्या संताच्या विनोणे मुखांत लाभलां तो आमी उडास एक घडीभर काडया आनी देवाक अर्गां दिता आसतना इंजिनियर शिकिल्ल्या एका भावाक बेंगळुरांत काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत बरें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत 10व्या क्लासीन शिकच्या भुरग्याक बरें फलितांश आयिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत सांबाळांत बडती मेळिल्ल्याक अर्गां कंपनी तावन पासपोर्ट मेळिल्ल्याक अर्गां आतांचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत जायतीं अर्गां उले आमच्या काळजांनी आसात जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मजतीन आमकां बरेंपण मेळ्ळां देवाक आमी अर्गां दिवया बो काकुळदारा बापा भाग्यवान जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता तशें मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवाजता ताचे बरी भाग्यवानपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सांजुवांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या देवा लागीं विनंती कर हे भाग्यवान जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान व्हरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूं पवित्रत्वाच्या सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान परसळ्ळी देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय तशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची गलती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्त सारकी जिणी जियोंक आमकां गुमोग कर तुजी वागेवून जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन जायत्यो गरजो घेवन ह्या पुंतळाक आमच्या भाग्यवंताच्या पांया मुळांत आमी आयल्या तुमचे पैकी साबारांनी हांगासर तेसांवां घाल्यांत तीं तेसांवां आतां आमी हांगासर सांगता आसतना त्या आमच्या भावा भयणीच्या तेसांवां खातीर विशेश रितीन जुवांव पावल दुसऱ्याची मजत आमी मागया एकल्याक मोतीक आनी कुडीक भलायकी मेळोवंक क्रिएटीन कुडींतलें उणें जावंक पाटीची दूख गूण जावंक रिपोर्ट नॉर्मल येवंक पासपोर्ट पाटी मेळोवंक एका बाबाक स्ट्रोक जावन थोड्या दिसांत हांव आस्पत्रेंत तो आसा ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर भांगार दवरलें पाटी हाडूंक आदार मेळच्या खातीर एका भावान आज्ञा देवाक ची देवांक पाठ करन करया देवाक सतमुंचाक
बरें काम घरांत शांती समाधान मेळोंक दुबयांत आसच्या एका भावाक बरें काम मेळच्या खातीर थंयसर त्या गांचण्यांनी मागलां. बऱ्यो सैरीक्यो मेळोंक 9 जाणांनी मागलां. आवयक बरें काम मेळोंक कामांत सोंसणीक जावच्याक एका धाकटुल्या बाळाक पांयांच्या समस्यातावन बरेंपण मेळोंक एका भयणीक भुरग्याचें देणें फावो जावंक पुताक परगांवांत बरें काम मेळोंक एका जोड्यान शांती समाधानान जियोंक परगांवांत आसच्यांक बरी भलायकी भुरग्यांक शिकोवंक मोत आवय बापूयक बरी भलायकी कुटुंबान समाधान एका चलयाचें रातीक आसचें ताका बें पयस जावंक आनी बरी न्हीद पडोवंक भायल्या गांवांत शिकच्या तरणाट्याक शिकोवंक बरी मोत आनी पार्ट टायम काम मेळच्या खातीर कुटुंबान शांती समाधान आनी मागण्याचें वातावरण रुपीत जावंक आवयच्या फाटीर आसचीं पॅचस गूण जावंक दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक गोवाक बरें काम मेळोवंक आनी कंपनींत सेटलमेंट जावंक एका भयणीक बरें प्रोजेक्ट मेळोवंक स्त्रियेच्या आतांपायांची गांठीची दूख बरी जावंक घरांत हातींतरलीं कामां पोंताक पावोवंक कामान प्रमोशन आनी इन्क्रिमेंट मेळोवंक वायट संवयांत हांव पयस रावोवंक एका व्यक्तीन पियोणेस सोडूंक बायले भुरग्यां सांगाता समाधानान जियोवंक कॅन्सर पिडेतावन कश्टोवच्या एका स्त्रियेक बरी भलायकी आनी तिका जेवंक सारकें जावंक एका तरणाट्यान सुटसुटायेन काम करूंक वायट संवयो सांडूंक आवय बापूय काल जावन जियोवच्याक रिक्षा चलोवच्या एका भावाक बरो मुनाफो मेळोवंक एका जोड्याक भुरग्याचें देणें लाबोवंक मांयच्या बावळ्याची दूख गूण जावंक सासूमाईचे पांय दूख गूण जावंक जाग्याचे रेकॉर्ड आताक मेळोवंक युकेंत बरें काम मेळोवंक तशेंच स्कॉटलँडांत आसच्या एका तरणाट्याक बरें काम मेळच्या खातीर 10व्या क्लासीच्या मुखार आसच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक BP शुगर नॉर्मल जावंक पुताक बरी जिणये सांगातीन मेळोवंक कॅन्सर पिडेक वळाक जाल्ल्या एका स्त्रियेक बरी भलायकी जॉन्डीस गूण जावंक आमाल पियोण्या थावन बरेंपण मेळोवंक एका कॅन्सर पिडेस्तान पिडेन कश्टोवच्या भयणीक बरी भलायकी डिप्रेशनांत हांव बरेंपण मेळोवंक रस्त्याचे समस्ये परिहार जावंक आनी लायसन्स मेळोवंक मांयक बरी भलायकी काम करूंक आदार कोर्टांत आसली सूक केस बेगीनच डिसमीस जावच्या खातीर आनी तांकां जैत मेळोवंक घराचे डॉक्युमेंट्स तशेंच बँकाचे डॉक्युमेंट्स दवरले पाटी मेळोवंक एका भयणीक नीट परिक्षेंत बरें फलितांश KMCंत MBBSाक सीट मेळच्या खातीर मागलां पॅन कार्ड दूख गूण जावंक भयणीच्या नातवाचें हट्ट उणें जावंक एका भयणीक परगांवांत बरें काम मेळोवंक आनी कुटुंबांत शांती समाधान 8 म्हयन्याच्या एका भुरग्याक ताच्या कुडींत आसचें इन्फेक्शन बेगीनच गूण जावंक तापात हांव बरी भलायकी ताका मेळच्याक विजिटींग विजाचेर दुबयंत गेल्ल्या एकल्याक बेगीनच बरें काम मेळोवंक नर्सिंगांत बरें करून शिकोवंक बरें फलितांश मेळोवंक कंपनींत काम केल्ल्याचो सांबाळ मेळोवंक पॅन कार्ड दूख गूण जावंक आनी BP नॉर्मल जावंक आमचे जायते इरादे घेवन ह्या पुंतळाक आमी आयल्या तर जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र जेजूक आमी समर्पण दिवया कितें आमी भक्तीन विश्वासान मागोवंक हांगासर आयल्या तें सगळें आमचो भाग्यवन सांत जुवांव पावल दुसरो जेजू तावन मागोवन धाडटा म्हणली आमची पातयेणी तूं आमकां भाव येवकरीस्त आमकां करूं मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भक्तां संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखाणूंक आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं परतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शिकता तशें आमची पत्कां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन येवं नाका पूण वायटांतली आमकां नामान मोरये कुरपेन बरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्री आमी तर तूं सुदें आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये मोपयां खातीर विणती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक
आनी सदां सर्वता आमीन. सोम्याचे नवी आमचो आदर ताणे दिसता सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मरिफात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत संपडल्याच्या तुवें मोवाळ्यान दाखयला आनी तांकां गूण केलें. तेच परी तुजो सेवाक भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत जिणे मुखांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन बगूंक आनी बावर्तांत जिवंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो बावर्त वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. आमच्या सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भगवान जुआंव पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताजी महिमा आनी संतोश देवतावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. भगवान जुआंव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सोर वायटांतले तुमी सुटों ताजी देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पटलाव करून सेवा साकरेचे मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळो. आल्तरेचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोशपरीत आसा. ताजे देखीन संदीपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सस्नीक संतोश भोगूंक तुमी फावो. आनी सर पदरा देव असो आनी बापा असो आनी पवित्र आत्म्याचो आनी पवित्र आत्म्याचा आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां तुमचेर सवें आसूं. मोगाच्या न्हू लागीं ताव न्हू तशेंच पयस ताव न्हू वाराड्यान ताव न्हू आज तुमी ह्या पून तळाक आयल्यात. म्हजीं कुटुंबादारां आसात हांगासर. आज नवीं नवीं तोंडां आमकां पळोवंक दिसतात. आमकां संतोश तुमकां समेस्तांक ह्या पून तळाक हांव मोगान स्वागत करता आनी तशेंच तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आमच्या पून तळा खातीर दिवच्या सर रितीच्या मोगाच्या सेवे खातीर आयच्या ह्या बागी दिसा अर्थाभरीत रितीन सोमयाचें आराधन सोलोवन व्हरून पवित्र येवकारिस्ता थंय आमचो बावार्थ घट करूंक आनी जेजू थंय सदांच आमी एकवटीत रावूंक ह्या विशया वयर भोव आपुरबायेचें आराधन सोलोवन व्हेल्लें. तशेंच मिसाच्या बलिदाना वेळार अर्थाभरीत प्रसंग देवाच्या मोगा विशयान सांगून आमी सदांच मोगांत विश्वासपण सांबाळूंक आनी आमचो मोग आमोलीक जावंक आनी आमचो मोग साक्रिफिसाचो जावंक म्हूण आमकां शिकोवन दिल्लें आसात. आमच्याच ह्या पून तळांत तशेंच बाचपे पिर्गजींत सेवा दिल्लें 3 वर्सांची सेवा दिल्लें मानादीक बाप स्टॅनी मोंतेरो. थोड्याच दिसांनी ते सान फ्रांसीस सावेराक समर्पून दिल्ल्या इंदाबेट्टू पिर्गजीक नवे विगार जावन वेतात. तांणी ह्या आमच्या पून तळार दिल्ली सेवा आमी मानून घेता. भोव आपुरबायेची तांची सेवा गुंड चिंतपाचे आनी हुशार प्रसंगदार आनी एक बावडती याजाक म्हूण सांगयत आज हांगासर येवन आमचे खातीर मागोवन आमची काळजां मनां देवाची उबारल्या खातीर बाप स्टॅनी मोंतेरो तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या पिर्गजीच्या नव्या मिसांवांत सर बेसांव जुआंव पावल दुसऱ्याची विशेष मजत तुमचे खातीर आमी मागता. सगळें बरें जावं.
तशेंच आयच्या मिसाचें बलिदान भेटयिल्ले आसात मानादीक बाब रोनाल्ड पिरेरा यास्विडी पद्र्याप प्रस्तुत ओरिसांत तांचे मिसांव करनासात तांचोय हांव उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे सांगात आसात आमच्याच मण्णिना मगा आमच्याच पिरगजीचे संवर्धा नगराच्या त्या कोपेला कडेन तांचें घर मानादीक बाब रॉबर्ट कोरेया सांब पावलो मेळाचे धार्मीक याजाक प्रस्तुत बेंगळुरांत तांचे मिसांव करनासात आनी थोड्याच दिसांनी तेय अलाहाबादच्या त्या मिसांव ठाण्यांत तांची सेवा दिवच्याक फुडें वेतले. हांगासर येवन आमच्या खातीर मागिल्ल्याक तुमचो आमी उपकार बावडटाव आनी तुमच्या मिसांवांत सर बरें मागताव. आयच्या दिसा आमकां जेवण धर्मार्थ रितीन हांगासर वदाक सुद्दां दिलां. देवातीन डेन्झिल सिक्वेरा ह्या भयणीच्या उडासा खातीर जॉन सिक्वेरा आनी गुटाम तांचो सांतांतोन वाडो तांचो आमी मनापुर्वकी उपकार बावडटाव. तांच्या उदार मोनाचेर आमचो जुवांव पावल दुसरो भरपूर आशिर्वादां बेसांवां देवातावन वचून दिवन दी म्हणली आमची आशा आनी आमचें मागणें. आनी आतां आयच्या दिसा आमकां जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांक आनी तशेंच मुर्तोम दिवन आदार दिल्ल्यांक मानाच्यो वाती वणटेल्या. आयच्या मिसाचे प्रधान याजाक मानादीक बाब रोनाल्ड पिरेरा एसपीडी आनी मुखार येवन मानाच्यो वाती वणच्याक हांव उपकार मागतां. आज जेवण आमकां पदाक सुन दिलां. देवादीन डेन्झिल सिक्वेरा हिच्या उडासाक जॉन सिक्वेरा आनी गुटाम सांत आंतोन वाडो. मुर्तोम आज आमकां दिलां प्रीतम डिसोजा नेल्ल्याडी रिचर्ड जेन डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो. मेरडोना टीना डिसोजा तांच्या पयल्या काजारी वार्षिक दिवास तांकां बरो काजारी दिवास मागताव. पाणीर नेविल पेर्नांडीस जल्मा दीस ताका बरो जल्मा दीस मागता. सान फ्रांसीस दुसरो वाडो. मोनिका मार्ता पुत्तूर. मेलिटा पिंटो गुरपूर. जॉन सिक्वेरा आनी गुटाम सांत आंतोन वाडो. आशा लाविटा डिसोजा पोंपोई पयलो. डेनिस बेन्नी सिक्वेरा लुड्स वाडो. अनिता डी कॉस्ता पवित्र काळजा वाडो. रेनिटा पिंटो मंगळूर. फ्रँकी तावरो नित्यादर वाडो. ग्रेगरी डिसोजा पेजार. आर्या शाइन मुंबई. शाइन जोसेफ मुंबई. सर दानींचो हांव उपकार बावडटां. जुवांव पावल दुसऱ्याची विशेष विनवणी तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवातावन मागता. आमी सेवंकवेच्या जेवणाचेर आतां आमी आशिर्वाद मागतले. मानादीक बाब स्टॅनी मोंतेरो ही मागण्या विधी चलयतात. सर्गींच्या बापा ह्या सकाळी आमी हांगासर आयल्या. लागीं 2 वरांचो वेळ सुमया संगी रावन आत्मीक खाणांत उतरांत सुमयाच्या जिवितांत आमी वांटेली जाल्या. सांजुवां पावल दुसऱ्याच्या मजतीन आमकां मेळ्ळ्या ह्या सर उपकारांक आमी अर्गां दिता आसतना आज आमी प्रत्येक सावन उडास करता आमची मालगडी भयण डेन्झिल सिक्वेरा एक बरी बावाटी आवय जावन आपल्या भुरग्यांक बऱ्या वाटेक तांकां हाडून उतर प्रयाचे कश्ट दूख पिडा सोसून एक बागी मरण पावल्या. तेच्या आत्म्याक शांती दी. तिणें संवसारी आशिल्लें सूख तिका मेळोंक ना तरी सर्गींच्या सुखांत तिका संतोशांत तुज्या रासांत घे. आनी आज जेवण दिल्ल्या तुज्या भुरग्यां बसत जॉन आनी आयरीन कुटुंब तांच्या कुटुंबांत बरी भलायकी समाधान तूं दी. आज ह्या भयणीच्या मोगा खातीर आमी जेवता हें जेवण आमच्या कुटुंबाचो मोग वाडोवंक हांगासर आमी हर एकलो जेजूच्या कुडीचे संदेश जावन
माया मोगांत एकवटून समयाच्या मोगांत रावून खरी साख जावंक तूं आमकां करपा दी हें मागता हांव समया जेजूचे नांवे. आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. सांतू आधुनिक काळांतलो तरणाट्यांक तूं आपुरबा येसो कुटुंबाक तूं बरो आसरो सर्वांक सन्मान वाडलो तरणाट्यांक तूं आपुरबा येसो कुटुंबाक तूं बरो आसरो सर्वांक सन्मान वाडलो श्रेष्ठ गवळी पवित्र बेसो क्रिस्ता दार उगडोंक बोलो दिल्लो येवकरिस्ताचो मोग शिकयलो भक्त मागे बोल मरियेसो श्रेष्ठ गवळी पवित्र बेसो क्रिस्ता दार उगडोंक बोलो दिल्लो येवकरिस्ताचो मोग शिकयलो भक्त मागे बोल मरियेसो मागे बोल जुवांव पाव दुसरो सांतू आधुनिक काळांतलो तरणाट्यांक तूं आपुरबा येसो कुटुंबाक तूं बरो आसरो सर्वांक सन्मान वाडलो तरणाट्यांक तूं आपुरबा येसो कुटुंबाक तूं बरो आसरो सर्वांक सन्मान वाडलो मुखार पुता सोवे अवकाळ बरे आशीर्वाद देव आमकां देवान सोम पावल दुसऱ्या करूय आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले अपचे पतचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन.